रणजीबाब, फाटल्या कांय दिसांनी आमी पळयता पॉलिटिकल सिट्युएशन्स गोंयान अशें चल्लेले आसा. लोकसभाचे माहोलूय तयार जाल्ले आसा आनी तेतून करून आपण तुमकां सावथ गोवाचो कॅन्डिडेट म्हणून डिक्लेअर केला. पूण आतां खंय तरी अशें जाता की इंडिया अलायन्स आशिल्ल्या कारणान तुमी फाटीं सरोंक शकता, काँग्रेस कॅन्डिडेट थंयसर घालूंक शकता. अजून डिस्कशन चालू आसा म्हणटा. एक्झॅक्टली कितें? आज आम आदमी पार्टीन एक फेस म्हणून म्हाका मुखार काडला एज अ अलायन्स कॅन्डिडेट, नॉट एज आम आदमी पार्टी कॅन्डिडेट, एज अ इंडिया अलायन्स कॅन्डिडेट म्हणून मुखार काडला. द रिजन फॉर दीस वॉज कित्याक जे आमचे अलायन्सा डिस्कशन चलताले दॅट हॅज गॉन ऑन अ व्हेरी स्लो स्पेस. म्हयने जावन गेल्लो, डिस्कशनूच जायनाशिल्लें. सो समवेअर वी फेल्ट दॅट चालू करपाक जाय काम, मॅनिफेस्टो रेडी जावपाक जाय, लोकां वचोन मेळपाक जाय. सो वी प्रेजेंटेड, म्हाका अरविंद सरान हो म्हजें नांव काडून घेतलें बिकॉज टू सर्वेज इट वॉज फावंड दॅट this would be the best option to defeat the BJP, आणि हे म्हणून म्हाका नाव मुखार घातलें. नाव discussions is going on whether how do we do overall strategize. The entire alliance partners have to come together. Main thing is कितें, सगळ्यांनी एक जावन आज एकठांय जावन दोन्ही सीट लढपाची गरज आसा. आणि ओनली देन ओनली वी विल एबल टू विन अँड डिफीट दीस गव्हर्मेंट हू इज एक्चुअली नॉट परफॉर्मिंग, हूज एक्चुअली वन इंजिन इज नॉट परफॉर्मिंग. आणि तुम्ही पळयलें आहा की कोविडार पळयलें जाल्यार नॉर्थ गोवाचो MP तो नाशिल्लोच, कितें करतालो खबर नाशिल्लो. तुमचे आमचे कितलेशे वळखीचे आनी कितलेशे आवडीचे लोक आज कितले दिसान आज ना जाले. जरी तरी MPन जर एक आपण एक युनिट घालून बसलेलो एक पॅरल कहो जाल्यार सो मेनी पीपल कुड हॅव बीन सेव्ड लायफ. सो आज तशें जाल्लें ना. आज म्हारगाय जाल्ली आहा, आज कांयच येना, फकत म्हणटा की आमकां आमी जिखतले आमी जिखतले. पूण जिखोन तुमी ना गॅसी सिलिंडर पयशे कमी जाल्ल्या, ना पेट्रोली पयशे कमी जाला, ना भाजये पयशे कमी जाला. डेली जे खर्च जाता, लायटी बील म्हारग जाल्लें, उदका बील, स्मार्ट सिटीचो आज कितें जाल्ली आसा. सो हें सगळें जरी तर पळयलें जाल्यार आज म्हाका सुद्दां BJP खंय काय भिलेली आहा. आनी BJPकाक खंय काय तर दिसता की अलायन्स जर तर जालें आनी एकठांय जावन एक स्पेस जालें, दे आर गोइंग टू गेट डिफिटेड बोथ इन द नॉर्थ एज वेल एज इन द साउथ. सो हें चिंतून आमी सगळे एकठांय जाल्ले. वी आर वेटिंग फॉर दी अलायन्स पार्टनर्स टू acknowledge what we have presented or come up with a better option where we could get a better rather winning we could win, rather losing we could win the South Goa. प्रेसिडेंट जो आसा तो म्हणटा की आम आदमी पार्टीन चड घाई केल्या, चड गडबड केल्या, कित्याक डिस्कशन्स हे अजूनय चालू आसा अशें म्हणटा. सो तेजेर कितें म्हणपाक जाता? सो घाई म्हणून काय ना, दीस इज ऑल सेंट्रल टॉक्स, इट इज नॉट टॉक्स ऑफ लोकल प्रेसिडेंट. एवरीवन हॅज देअर ओन ओपिनियन. सकयल सकयल जाता. पॉलिटिक्स इज व्हेरी डायनॅमीक. अशें दिसतालें पयलें की अलायन्स जालें म्हणटकीर सगळे 4 जाण 5 जाण बसले टेबलार एक फेस येतलो अशें दिसता न्हू सगळ्यांकूय. पूण हे पाट तशें जालें ना. सो पॉलिटिक्स इज डायनॅमीक. फुडें आतां 4 जाण नांव येतली. TMC कडेन नांव घालतले, काँग्रेस नांव घालतले, थिंग मागीर चर्चा थंयसून काँग्रेसात. सो फायनली पॉलिटिक्स इज व्हेरी डायनॅमीक. देर इज नथींग अबाउट घाय ओर नॉट घाय. इट इज ओनली दॅट एक कितें जाता, घरांत 2 जाण भुरगीं आसता, एक भुरगो बरो आसता शिकपाक, एक्झामी 15 दीस पयलीं तो किताब उगडटा पास जाता. तसलीं भुरगीं ते न्ही. आनी आमी भुरगीं कितें, आमी एक 30 दीस 60 दीस 100 दीस पसून पयलीं आमी अभ्यास करपाक चालू करता. सो आमी तसले बॅकग्रावंडाचेर. ताका लागून आमकां दिसता कितें की आमी तयारी करपाक जर तरी एक फेस मुखार काडलो जाल्यार तयारी चालू जाता. डिफरंटली बट फायनली वी आर टुगेदर. पूण फाल्यां डिस्कशन क्लोजिंगाक येताना, इंडिया अलायन्साचें डिस्कशन क्लोजिंगाक येताना फाल्यां जर अशें कितें चेंजीस जाले आनी कॅन्डिडेट दुसरो कोण डिक्लेअर केला जाल्यार तुमी कितें करता? सी, आय एम हियर एज अ पार्टी फेस फॉर इंडिया अलायन्स. आज पार्टी सुप्रीम वेन्झी इज नॉट अबाव द पार्टी. वेन्झी इंडिपेंडंट जिखून येवंक ना न्ही. वेन्झी पार्टीन जिखून हाडला. आपाचो सिंबल जो झाडवाक लोकांनी वोट मारला. झाडवाक बदल चेंज करपा जाय म्हणून. आनी हो बदल आज गोंयभर जावपाक जाय जाल्यार लोकांनी डिसिजन घेवपाक जाय, इंडिया अलायन्सान डिसिजन घेवपाक जाय. सो देर इज नथींग टू लूज. इट इज ऑल अबाउट डुईंग समथींग अँड सॅक्रिफायझींग माय प्रेझेंट पोझिशन अँड गोईंग अँड सेव्हिंग गोवा अँड गोवन्स एट लार्ज. कित्याक आज सगळे सेंट्रल इश्यूज या ते सेंट्रल इश्यू आज सगळे गोंयकारांक माल जाल्ले. ते सेंट्रल इश्यू हांगा एसेंब्ली उलयन फायदो ना. जावं तो CRZ इश्यू, म्हादय इश्यू, ST इश्यू, जावं फिशरमॅनागे इश्यू, आनी जावं सावंड इश्यू, जावं रिवर इश्यू, हे सगळे जोरी तरी इश्यूज आमी एड्रेस हिंग केले जायना. आतां पासपोर्ट इश्यूचोय आमचे गोंयकार आज जोरी तरी एक पोर्चुगीज पासपोर्ट आहलो घोव भायर पडलो आनी बायले कडेन इंडियन पासपोर्ट आहा, भुरग्यां कडेन इंडियन पासपोर्ट आहा, कितें करपाचें तें? दे आर लॉस्ट. सो हे इश्यू सेंट्रल सब्जेक्ट. MPन केन्ना हे इश्यू रेज केला. आज नॉर्थ गोवा हे सरकारागेले डबल इंजीन म्हणटा ते. हे इंजीन कसलें उलोवपाकूय डबल इंजीन. चीफ मिनिस्टरूच धांवता. तो एकूच इंजीन, ते इंजिनाचें जाम जाल्लें आहा, तोय धांवता. तो वन आवट जाला आतां, तो थकला. सो कितले तेंप म्हणून तो धांवतलो. सो हें एक इंजीन बंद पडलें, एकूच इंजीन चलता, ताजी
रनिंग आवर्स काबार जाल्ली आहा. सो आतां म्हाका दिसता गोंयकारांनी चेंज करून नवें इंजीन हाडपाची गरज आहा. नवें इंजीन म्हणटा तें इंडिया एअरलायन्साचें इंजीन. पूण अजून पर्यंत काँग्रेसीचो सिटींग MP सावथ गोंयान आसा फ्रांसीस सार्दीन. सो तरी तुमकां दिसता काँग्रेस इंडिया अलायन्सा वांगडा मेळून तुका सपोर्ट करतले काय? सो इट इज अबाउट अलायन्स. अलायन्सा जेन्ना गश्ट येता तेन्ना वी आर टॉकिंग अबाउट एवरीबडी सपोर्टिंग, डुईंग अ कॉमन सर्वे अँड कमिंग अप विथ अ स्ट्रॅटेजी. सो इट इज नॉट अबाउट सिटींग MP आसा या वेन्झी प्रपोज केलो, वेन्झी हाड सत्ता या सिटींग MP हाड सत्ता. इट इज अबाउट इंडिया एअरलायन्स. द बिगर पिक्चर इज टू सेव गोवा अँड गोवन्स एट लार्ज. सो हें करतलो जाल्यार कोणाकूय भेदभाव आसपा जायना, कोणाकूय इगो घेवन बसपा जायना. हांव इगो घेवन बसलो. म्हाका पार्टीन एक चान्स दिला इंडिया एअरलायन्साचो फेस जावपाक. येस, आय हॅव एक्सेप्टेड इट. इफ जरी तरी वयर सकयल जावन कितें जाता, वी आर देर फॉर गोवा. वी आर देर एज इंडिया. वी आर नॉट देर फॉर वेन्झी. वी आर नॉट बीन सेल्फिश ओवर हियर. सो आय थिंक दॅट इज द वे वी हॅव टू गो इट.